नमस्कार येवकार गोवा टुडे निप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता। तिसवाडीन एका जाणट्याक 4 कोटी 74 लाखांची तोपी सोशल मीडिया वेल्यान IPO येवजणेचे हायस दाखोवन नाडलो। परवरे कोंबड्यो सप्लाय करपी गाडी आडोवन 8 लाख रुपयाची बॅग तोतया पुलिसांनी चोरली, सोद चालू। म्हापशेच्या दरोडो केशी संबंधान 2 आरोपी पुलिसांच्या ताब्यात, 4 दुबावितांची माहिती पुलिशेकडेन। उत्तर गोंय SP ची माहिती। राखीव वाघ वाठार जाय काय नाका जाणून घेवंक केंद्रीय उच्चाधिकार समिती बेरेस्तारा गोंयान 2 सप्तकांत सुप्रीम कोर्टाक दितले रिपोर्ट। 12 नोव्हेंबराक सुनावणी। ह्या फुडें बेकायदेशीर अनधिकृत घराक EHN नंबर आसलो तरी लायटीचे कनेक्शन मेळचे ना। वॅलीड बांदकाम परवानो तंत्रीक दाखलो जायच, वीज खात्याचो सर्क्युलर। म्हज्या घराच्या नावान एजंट तयार जावंक शकतात, फॉर्मां आमी तयार करून दितात म्हूण फटोवंक शकतात। लोकांनी सादूर रावचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो। आनी मॉन्सून परतीच्या वाटेर 13 ऑक्टोबराक मॉन्सून विड्रॉ। गोंय वेधशाळेची माहिती अंदू 104%, 123 इंच पावस। हेडलायन्स जाल्यो। खबरो विस्तारान। तिसवाडे एका 72 वर्स पिरायेच्या जाणट्याक सोशल मीडिया वरवीं सुमार 4 कोटी 74 लाखांची तोपी घाल्या। IPO येवजणेचे हायस दाखोवन ताका फटयलो। आपूण क्वॉलिफायड इन्स्टिट्यूशनल बायर म्हूण सांगून पयशे घेतले। मजगती सुकूर ब्रॉयलर कोंबड्यो सप्लाय करपी गाडी आडोवन 8 लाख रुपया आशिल्ली बॅग तोतया पुलिसांनी चोरली। पुलीस तपास चल्ला। गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो ऑनलायन फ्रॉड फेक IPOन इन्वेस्ट करून 72 वर्साच्या रिटायर्ड एक मनशाक 4 कोटी 74 लाखाक टोपी। नमस्कार, हांव ओमकार फारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशाक सायबर क्रायमान कंप्लेंट दिल्या त्या प्रमाण कंप्लेनंटान सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट पळयलो। तो पोस्ट आसलो की ह्या IPO कंपनीन तुवें इन्वेस्ट केले की तुमकां डबल फायदो तुमकां मेळटलो म्हण 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशान तो ॲप डावनलोड केले उपरांत कंपनींतल्यान ताका फोन आयलो आनी ताका सांगले की कशें ह्या ॲपान इन्वेस्ट केल्यार तुमकां कशें हाय रिटर्न मेळटले अशें सांगलें। उपरांत 72 वर्साच्या रिटायर्ड मनशान तातूंत 3 म्हयने इन्वेस्ट केले। मागीर तेणे इन्वेस्ट केल्ले रिटर्न मागल्या उपरांत तांच्यांनी आपलो कॉन्टॅक्ट बंद केलो। मागीर कळ्ळें की हे सगळे फ्रॉड म्हणून। आतां सायबर क्रायमान अननोन मनशाचेर FIR घालून फुडलो तपास करता। परवरे आयतारा दिसा उजवाडा आमी पुलीस सांगून आमी रुटीन इन्स्पेक्शन सगळ्या गाडयेचे करतात म्हूण सांगून एका पिकअप गाडयेच्यान सुमारे 8 लाख कॅश घेवन पळय। आतां हो नेमको प्रकार कितें घडलो तें आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। परवरे आयतारा कोंबडी सप्लाय करपाची एका गाडयेक पुलिसांनी आपूण पुलीस म्हणून सांगून रुटीन इन्स्पेक्शन सगळ्या गाडयेचे करता म्हूण अशें सांगून एका पिकअप गाडयेच्यान सुमारे 8 लाख रुपया कॅश फारिल्ले। कंप्लेनंटान दिल्ल्या कंप्लेनी प्रमाण ड्रायव्हर आनी हेल्पर कोंबड्याच्यो गाडी घेवन गोंयांत कोंबड्यो सप्लाय करपाक येताले। गाडी परवरी पावताच 2 स्कूटर घेवन 4 जाणांनी आमची गाडी आडयली आनी आमी पुलीस आनी आमी रुटीन इन्स्पेक्शन सगळ्या गाडयेचे करतात अशें सांगलें। तातूंतलो एकलो खंय पुलीस ऑफिसराचे कपडे सुद्दां घालून आसलो
आमकां गाडयेंतल्यान देंवयले. तांच्यांनी आमची गाडी सगळी चॅक केली. उपरांत ते गाडयेच्या कॅबिनान पावले. कॅबिनान आसलेले ब्लॅक कलराचे बॅग, तातूंत 8 लाख कॅश आसलेले. हे पयशे खंयचे अशें विचारून ते बॅग आपल्या कडेन घेवन तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक सांगलें आनी तांच्यांनी आपल्यो स्कुटरी स्टार्ट मारून थंयच्यान पळोवन गेले. आतां पर्वरी पुलिसांनी आपली टीम तांकां धरपाक गोंया भायर गेला म्हूण कळटा. गोंयान राखीव वाघरे क्षेत्र जाय काय नाका ते विशीं जाणून घेवंक केंद्रीय उच्चाधिकार समिती बेरेस्तारा गोंयान येता. समिती जाळवणदारांची मतां आयकून 2 सप्तकांत सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितली. 90 दिसां भितर वाघरे क्षेत्र अधिसूचित करचे म्हण हायकोर्टान फाटल्या वर्सा सरकाराक अर्द दिल्ली. हायकोर्टाच्या अर्दीक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिलां. प्रकरण सुप्रीम कोर्टान 12 नोव्हेंबराक सुनावणेक येतले. गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र जाय म्हणून एक्टिव्हिस्ट विशय लावन धरता. गोवा फाउंडेशन हो विशय घेवन कोर्टा मुखार 90 दिसां भितर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करचे म्हणून हायकोर्टान फाटल्या वर्सा सरकाराक अर्द दिल्ली. हायकोर्टाच्या अर्दी गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक आव्हान दिलां. ह्याच विशयाचेर जाळवणदारांची मतां जाणून घेवपाक केंद्रीय उच्चाधिकारी समिती बेरेस्तारा गोंयांत येता. समिती 2 सप्तकां सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितली. ही केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा ती याचिकादार आणि सरकारी पक्षाचे जे लोक आसात आणि हेर लोक आसा घटक त्या सगळ्यांचे मत जाणून घेताले, त्यांच्या कडेन चर्चा करताले आणि एकंदर आपलो अहवाल जो आसा तो अहवाल ते सर्वोच्च न्यायालया कडेन सादर करताले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे जे 30 सदस्यीय न्यायमूर्ती आसा तर ते एकंदर ह्या प्रकरणाचो सोक्षमूख लावपाची शक्यता आसा. एकंदर गोंयान व्याघ्र प्रकल्प जावचो ही मागणी आताची न्हू, जवळ 2013 सावन ही मागणी जी आसा ती सातत्यान पर्यावरण क्षेत्रान आणि वन्यजीव मळार काम करपी लोक जे आसा ते करीत आसा. राणामंत्री विश्वजित राणे म्हणटा कोर्टा मुखार आमी आमची बाजू मांडटले. विचार आयकून घेतला. कालूच आमकां नोटीस आयला. CEC येतले, CEC सगळे स्टेकहोल्डरांचे व्यू घेतले आनी आमी आमचो व्यू पॉयंट आमी घालतले. सरकार म्हणून वेगळे घालतले प्लस स्टेकहोल्डर वेगळे घालतले. प्रत्येकानी घालपाक जाय. तेज्या आदाराचेर ते आपले असेसमेंट करून सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितले. सुप्रीम कोर्टार जेन्ना मॅटर वयतले आमी परत आमचो विशय मांडपाचो आमचो प्रयत्न करतले. कित्याक तें सारकें करूंक जाय, कारण गोवा राज्य इतलें ल्हान राज्य आसा. ऑलरेडी आमचे इतले वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमचे एरिया कवर जाता. पूण त्याच बरोबर सद्या सबज्युडीस असल्या कारणान हांवें तेजेर चड उलोवपाचें नासता. CEC गोंयान येता, एकदम बरी गोश्ट. कारण मागीर प्रत्येक स्टेक होल्डर तेंचे कडेन उलयतले, तेंचे विशीं कितें तांकां मांडून दिवन मागीर तेंचे स्वताचो ते असेसमेंट करतले. मागीर NTCA नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी कदाचित तेंचे बी व्यूज ते घेतले. अल्टिमेटली इट द मॅटर इज सबज्युडीस. सुप्रीम कोर्टान मॅटर चलता आनी दे वील डू वॉट एवर दे आर टू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशेच्या दरोडो केशी संबंधान 2 आरोपींक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. 2 जाणांक बंगळुरूंत धरले. 6 दुबावितां मदल्या 4 दुबावितांची म्हायती पुलिशेक मेळ्ळ्या. आरोपी भारत सोडून गेल्यात हें स्पश्ट ना अशें उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्ता म्हणटा. फाटीं एप्रिलांत दोनापावला अशीच एक केस जाली, पूण ताचो तपास अजून अर्दकुटोच उरला. म्हापशेच्या दरोडो केशी संबंधान 2 आरोपी पुलिसांच्या ताब्यांत, हांचे विशीं उत्तर गोंयचो SP राहुल गुप्तान म्हायती दिली. मापसा का जो केस था बहुत जल्दी हमने अक्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था. 6 अक्यूज़ थे, उसमें से 4 की आइडेंटिटी हमने कंफर्म की है और उनका मूवमेंट कैसे कैसे हुआ है और प्लानिंग कैसे हुई है, कॉन्स्पिरेसी कैसे की गई है, उसमें भी हमको सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिला है और उसके बेसिस पे हमने 2 लोगों का अरेस्ट भी किया है, जिनका नाम है राजू B सन ऑफ बाबू एज 27 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ बेलांदूर बेंगलोर. दूसरा है सफ़ीकुल सन ऑफ रोहुल अमीन एज 37 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ सरजापुर रोड बेंगलोर साउथ. ये दोनों को बेंगलोर से हमने कस्टडी में लिया और अपने केस में अरेस्ट किया है. ये दोनों पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थे. ये जो 6 लोगों का ग्रुप जो यहाँ आया था उसके गैंग लीडर के साथ ये कांटेक्ट में थे. उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान किया है, उनकी हेल्प की है और इन दोनों को आज हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा. और अभी भी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है. ये गोवा में नहीं थे, इनको बेंगलोर से अरेस्ट किया है, बट जो हमारे अक्यूज़ड हैं उनका मूवमेंट बेंगलोर में भी पाया गया है. वो वहाँ पे ये उनके साथ मिलके इन्होंने प्लानिंग की.
हार्बरिंग भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हमें कॉन्स्पिरेसी का बात है। और एक मीडिया में खबर चल रही थी कि जो रॉबर्स हैं, एक्चुअल रॉबर्स हैं, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, ये इसको कंफर्म नहीं कर सकते। हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, तो जब हम फाइनल करेंगे इन्वेस्टिगेशन देन आई विल टेल यू। गोंयांत चलतल्या दरोडो, चोरी, ड्रंकन ड्रायव्हिंग विशीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो। जो तर माझ्या घरान 5 रूम आहा जाल्यार हांवें 5य रुमाचे डिटेल्स ऑनलायन धाडूंक जाय। आमचे भुरगे जो तर माय पायक कळना ऑनलायन धाडूंक भुरगे धाडटले, बट हे धाडूंकूच जाय ऑनलायन। पुलीस स्टेशनार वचपाची गरज ना। यू पुट पेस्ट द फोटोग्राफ, तेंची ID कार्ड, आनी ह्या आमच्या रुमान ह्या तारखेरसून रावता। पुलीस व्हेरिफिकेशनाक आमी ऍप आसपाची गरज आहा, गोवा पुलीस व्हेरिफिकेशन ऍप। सिम्प्लिफाय करा न्हू, गव्हर्नमेंट डिपेंड करता पयशे ऑन डिफरंट टायप्स ऑफ प्रोग्राम्स। हो ऍप काढा न्हू, हो इम्पॉर्टंट ऍप हा। ना जाल्यार कोण येयला गोंयान आनी कोण खंय रावता कोणाक खबर। बरें ट्युरिझम जाय जाल्यार कायदे स्ट्रिक्ट आसपाची गरज आहा। पुलिसांनी हे कायदे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा। ज्युडिशियल कस्टडी दिवपाची गरज आहा। ही मेसेज जो तर वसत फ्रॉम गोवा that if you drink and drive, you will be jailed for 48 hours. Nobody will dare to drink who is going to be driving. And a fine of ₹50,000. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी श्याम फट्टे। याफुडें बेकायदेशीर अनधिकृत घराक EHN नंबर आसलो तरी लायटीचें कनेक्शन मेळचें ना। व्हॅलिड बांदकाम परवानो, तंत्रीक दाखलो जायच, वीज खात्याचो सर्क्युलर। वीज खात्यान हायकोर्टाची ऑर्डर पाळ्ळ्या। घर नंबराचेर नवे कनेक्शन मेळचें ना। अधिकृत बांदकाम परवानो आनी टेक्निकल क्लियरन्स म्हत्वाचो, वीज खात्याची अधिसुचोवणी। अधिकृत आनी बेकायदेशीर बांदकामांक वीज कनेक्शन दिवचें ना। वीज खात्यान हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची पाळणूक केल्या। गोंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे नवे सर्क्युलर आयला आनी ह्या सर्क्युलरान मेन्शन केला जी इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसा तशेंच जेंका EHN नंबर आसा अशा स्ट्रक्चरांक आतां पॉवर डिपार्टमेंटाचें कनेक्शन मेळचें ना। EHN नंबर जो आसा तो फक्त जे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसा तांकां टॅक्सेशन पर्पजा खातीर जी लोकल बॉडीज आसा तेजे खातीर तो दिल्लो, आनी तशें आसतना फक्त EHN नंबर आहा म्हणून तें स्ट्रक्चर लिगल जायना आनी ह्यान फुडें तांकां जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कनेक्शन आसा तें मेळचें ना। 6/3/2025 ऑनरेबल हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कनेक्शन आसा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसा ते फक्त त्या स्ट्रक्चरांक मेळटले जेंचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तशेंच टेक्निकल क्लियरन्स सर्टिफिकेट आसा तांकांच नवी कनेक्शनां मेळटली। आनी जशें आमी म्हणटा की EHN नंबर सुद्दां आसलो जाल्यार त्या स्ट्रक्चरांक ह्यान फुडें इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन मेळचें ना। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। खूब जाण तुमकां खूब कितें सांगपाक येतले, आपूण BJPचो म्हूण सांगतले, तुमची म्हज्या घराची फॉर्मां आमी तयार करून दितात म्हूण तुमकां फटोवपाचो यत्न करतले। पूण लोकांनी सादूर रावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। मुरगांव, चिखले, वास्को म्हजें घर येवजणेची फॉर्मां दिली। मुरगांव, चिखले, वास्को मंगळारा म्हजें घर येवजणेची फॉर्मां मुख्यमंत्री हस्तुकी भेटयली। आतां तुमकां खूब जाण वेगवेगळ्यो गजाली सांगपाक येतले, आपूण करताय म्हूण सांगतले, थोडे बेश्टेच सांगूं येतले आपूण BJP म्हणून, तांकांय संवय जाल्ली आहा। तुमकांय सादूर रावपाक जाय। आज जे फॉर्म हांगा मेळटले ते आयदर आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान, डेप्युटी कलेक्टर आनी बाकीचो आमचो जो आसा CO आहा हेंच्या सगळ्यां कडल्यान तुमकां भरून दितले। आनी म्हाजें तर म्हणणें आहा की तुमकां 3 म्हयन्या भितर, आमी खंयच्या म्हयन्यान आतां ऑक्टोबरान, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीन थोड्या जाणांक आमी सनदी आनी तुमचे हे दिवपाची तयारी आहा। जाय काय जाता आयज ते सगळी सुविधा जी आसा ती तुमकां लागू जातली। तेज्या लागून खरेंच आमी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खूब खूब मनांतून आभारी आसा। गोंयच्या सरकारान बरे भाशेन काम केला जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटान केला, पण आज हे एक इतिहासीक डिसिजनूच न्हय, आमी जे उलयता ते आमी खरें करून दाखयतले। एम्पावरिंग द पुअर। आमी इल्लीगल परत परत तुमकां टोमणे मारप हे प्रत्येक जाण आमी आयकत आयिल्ले आसा। ह्या वर्सा तुमची डेमोलिश जातली, ह्या वर्सा डेमोलिश जातली, आनी अशें करून मोठ्या प्रमाणार तुमची दिशाभूल करपाचो लोकांनी प्रयत्न केलो। हो ऐतिहासीक निर्णय कसो जालो ते पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. सरकाराचे नवे नोटिफिकेशन येरादारी व्यावसायिकांक कोत्र गेला. ह्या नोटिफिकेशना प्रमाण कोणूय खंयच्यानय येवन गोंयान आपल्या नांवार गाडी घेवंक शकता. अशें जाल्यार येरादारी मळार अंधाधुंदी जातली म्हूण तांकां भंय. टॅक्सी ड्रायव्हर, पायलट धरून बस ड्रायव्हर, ट्रक ड्रायव्हर मिडिया मुखार. सबंद गोंया भितर जितले आमचे टॅक्सीकार भाव, रेंट कॅब, पायलट, रिक्षा जावं टुरिस्ट बसीस आणि जे लोकल बसीस चलता हांगासर ट्रक्स सगळ्यांक धरून एक आमी कॉमन अशी मिटींग करायची. जो हे व्हायरल जाला की एक नोटिफिकेशन काडलें IAS ऑफिसरान की आमी तेचेर सदांच झगडटाय. जवळ जवळ 1 वर्स जालें. आमी CMA कडेन सुद्दां खूब फावटी गेल्या हो विशय घेवन की हे रेंट एग्रीमेंट आनी जे कितें विशय आसा ते तुमी बंद करचे. कारण आयज सदांच भायले लोक हांगा येवन बिजनस करता आनी आमच्या लोकांक हाचो त्रास जाता. आयज जर लिव्ह इन एग्रीमेंटाचेर जर ट्रक दिता जाल्यार सगळ्याच गाडयो ते घेवपाक शकता. टॅक्सी घेवपाक शकता, फाल्यां 2 व्हिलर रिक्षा घेवपाक शकता, 2 व्हिलर घेवंक शकता. पायलटांकय त्रास. म्हणजे गोंयांत जे आयज आमी नीज गोंयकार जो बिजनस करता तांकां खंय तरी फुडें तेंची आमची जी फुडली पिढी आसा तांकां सुद्दां हो धंदो आमच्या हातान उरचो ना. आनी आतां आमी एक फावट CM सरा कडेन मेळटले ह्या विशयाचेर आनी सपोज हाचेर आमकां जर कांय तोडगोय जायना जावं आमकां काही कितें सोल्युशन मेळना जाल्यार आमी रस्त्यार फाटीं देंवपाक सुद्दां आमी फाटीं सरचे. 23 तारखेक एक ऑफिस ऑर्डर काडलेली आसा की एफिडेवीट घेवन गाडयो कोणाच्यो रजिस्टर करपाक शकता गोंयांत. दुसरें म्हणजे लिव्ह इन लायसन्स हेचेर रेंटल एग्रीमेंटाचेर गाडयो रजिस्टर करपाचो वाहतूक खात्याचे जे अधिकारी आहा सर्रासपणे हेंच्यांनी चालू दवरलेले आहा. पयशे घेवन फुकट न्हू, पयशे घेवन रेटीत ठरलेले आहा प्रत्येक गोश्टीच्यो. आनी तिसरी म्हणजे डीलर जे आहा तांकां पावर दिल्लेले आहा वाहतूक खात्यान की गाडयो रजिस्टर करपाक. ते थंय सर्रासपणे घोळ घालता. 2015 हो विशय आमी घेवन वयता. 2016 तेन्ना एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक. 2017 निखिल देसाय जो डायरेक्टर आसलो ट्रान्सपोर्टाचो तेणी एक सर्क्युलरूय काडलेलें लिव्ह इन लायसन एग्रीमेंट एंटरटेन करप ना आनी गाडयो रजिस्टर करप ना. पूण जेन्ना मोविन गुदिनो एकुणिसान मंत्री जालो वाहतूक मंत्री त्या वेळाचेर आमकां राजेंद्र सातार्डेकर जो डायरेक्टर येयलो हेणी ते परत सर्रास चालू केले. जी तेणी चवथी पयलीं आमकां आश्वासन दिल्लें एक कितें करता म्हणून ते अजून करूंक ना. नवरात्र गेली, दिवाळी आयली पण अजून तेजें जावंक ना. मॉन्सून परतीच्या वाटेर 13 ऑक्टोबराक गोंयांतल्यान विड्रॉ म्हूण गोंय वेधशाळेची म्हायती. जून ते सप्टेंबर मजगती अंदू 104% म्हळ्यार 123 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पोरू परस उणो पोरू 173 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. जुनाच्या पहिल्या सप्तकाक गोंयांत पाविल्लो मॉन्सून आतां परतीच्या वाटेर. 13 ऑक्टोबराक सावन गोंयांतल्यान गेलो म्हूण गोंय वेधशाळेची म्हायती. जून ते सप्टेंबर मजगती अंदू खंय 104% म्हळ्यार 123 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पोरू परस उणो पोरू 173 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. मानसून का विड्रॉल जो हमने कल जो गोवा के रीजन के ऊपर हमने बताया था कि मानसून का विड्रॉल होता है. सो इट इज़ नॉर्मल डेट ऑफ द विड्रॉल. एंड जो मानसून की बारिश जो अपने ऊपर रही थी गोवा रीजन के ऊपर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए 100% रही थी. एंड साउथ के लिए ज़्यादा बारिश रही थी. इट इज़ 108%. सो ओवरऑल गोवा के रीजन को देखें तो 104% हमको बारिश मिला था. एंड इट वाज एज पर प्रेडिक्टेड.
सेकेंडली जो पोस्ट मानसून का जो क्वेश्चन है कि पोस्ट मानसून जो बारिश है, तो पोस्ट मानसून जो बारिश हम पकड़ते हैं वो 1 अक्टूबर के बाद पकड़ते हैं। जनरली इट इज़ एसोसिएटेड ऑलवेज थंडरस्टॉर्म्स एंड लोकलाइज विद जगह पे ज़्यादा बारिश होना। एंड ये जो बारिश रहती है वो ज़्यादा करके दोपहर मीन्स आफ्टरनून लेट आफ्टरनून में बारिश ज़्यादा होती है, नाइट आवर्स में। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो बारिश है जो हो सकती है, तो एज पर फोरकास्टेड हम उसको अपडेट करते हैं। सो हर बार दिवाली के टाइम पे थोड़ा टेंशन रहती है बारिश की, सो इस बार थोड़ी टेंशन रहेगी या कैसे क्या होगा बारिश की प्रेडिक्शन? हाँ, सो एक्टिंग ओवर फेस्टिवल पीरियड जो रहेगा बारिश, सो एक्सपेक्टेड कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अभी एक्सपेक्टेड है। सो विल कीप अपडेटेड कि कैसे वेदर रहेगा। सो एज ऑन तो अभी थोड़ा जस्ट इट इज़ अहेड ऑफ द 8 to 9 days, so it is ahead of the forecasting period. So I think we are expected कि light to moderate rainfall over the region. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळे 24 लाखाचे सुमार 4 टन बीफ जप्त केला. आडवाटेन खंय बेळगांव सावन गोंयांत बीफ हाडटाले. दोगांक अटक केल्या म्हूण दक्षिण गोंय SP टिकम सिंग वर्माची म्हायती. बेकायदेशीर बीफ तस्करी जाता म्हूण बजरंग दळान म्हायती दिल्ली. कुळे 24 लाखाचे सुमार 4 टन बीफ जप्त केला. आडवाटेन खंय बेळगांव सावन गोंयांत बीफ हाडटाले. ये कल 13-14 की जो इंटरव्यूनिंग नाइट थी उसमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इलीगल बीफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो उसमें जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उसमें फर्दर फॉर्मेलिटीज़ के बाद ये पता चला कि लगभग 4000 किलो बीफ उसमें पकड़ा गया और उसमें केस में 2 लोगों को एप्रीहेंड किया। तो ये बीफ जो आ रहा था वो कर्नाटका के बेलगाम से आ रहा था और बाकी कहाँ जा रहा था उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कहाँ पकड़ा गया सर? वो कोलम पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में एक कच्चा रोड जाता है, उस पर वो पकड़ा गया। कितने लोगों का अरेस्ट किया अभी तक 2 लोगों को अप्रीहेंड किया गया है, बाकी और लिंकेजेस निकाले जा रहे हैं। रिक्शे के बारे में कुछ वो गाड़ी पकड़ा है उसमें? वो एक जो महिंद्रा का जो पिकअप टाइप होता है वो ऐसा एक व्हीकल है जो कि सामान ले जाने के लिए यूज किया जाता है, उसको सीज किया। बेकायदेशीर बीफ तस्करी जाता म्हणून बजरंग दळान खंय म्हायती दिल्ली. आमच्या बजरंगीच्या हेतून मदतीन हे मास धरून हांगा सध्या कारवाई केल्ली आहा पुण्या पुलिसाचेर. सो तितून आतां कितें जालां, तो जी गाडी येयल्ली पळय सकयल ती ट्रेसपास करून दुसऱ्या प्रॉपर्टीन गेल्ली आहा. सो तेजेरय केस घातलेली आहा ओनरान. सो हांव मागता PI कडेन, पुण्या पुलीस PI जो आहा तेजे कडेन मागता हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई करून ती गाडी भितर भायर सोडची न्हू, भितर दवरून तेजेर कडक कारवाई करून एक्शन घेवची. घरा कडेन मागणी करपाक सोदता हे परत अशें जालें जाल्यार बजरंग दला जितले आमचे आख्खे गोंयचे जितले बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आहा हे रस्त्यार देवन आमी गेटीर सुद्दां मोर्चा काडून आमी आंदोलन करतले. हेच्या मुखार हे जावपा दिवपाना. सरकारा कडेन मागता हेजे जाता इतले बेगीन बंदी घालून बंद उडोवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान रस्त्याच्या दुरुस्तीचे टेंडर काढला, बरी गजाल. मात सरकारान बारीकसाणीन कामाचेर लक्ष दवरचें. सबस्टँडर्ड काम कशें खपोवन घेवचें न्ही. आपाचो फुडारी श्रीकृष्णा परब मिडिया मुखार. बीजेपीचे बुराक मोहिमे वरवीं आपान गोंयभरच्या रस्त्यावेली फोंडकुल्यांचो विशय लावन धरलो. ते उपरांत सरकारान रस्ते सारके करपाक टेंडर काडलें. मात सरकारान बारीकसाणीन कामाचेर लक्ष दवरचो, सबस्टँडर्ड काम कशें खपोवन घेवचें ना. आपाचो फुडारी श्रीकृष्ण परब मिडिया मुखार. लाखा वयर लोकांनी सायनी मारून ती लेटरां तेंचे कडेन दिली तेन्ना खंय तरी तांकां अशें दिसलें की हो प्रेशर चड आसा. सो प्रत्येक गोंयकारांचो प्रेशर पडून जो प्रेशर सगळ्या सायनी मारून तेंचेर घातलो, तेंच्यांनी टेंडरां काडली. सो आमच्या फुड्यान आसा ही थोडीच आमी टेंडरां हाडल्या तेंची, अशी खूब आसा. ही तेंच्यांनी टेंडरांची स्टार्ट तरी केल्ली आसा. ही टेंडरां पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफीक तेंचे फेवरेट कोण आसा पळय MLAs आसा पळय तेंच्या गांवांनी तेंच्यांनी टेंडरां काडलेली आसा. पण दिस इज नॉट ऑल. पण हांव सांगपाक सोदता, ईच टेंडर बाय टेंडर, ईच काम बाय काम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन बसतले. आनी फक्त सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज एकूच सांगपाक सोदता हांव, प्रत्येक टेंडराचेर आनी प्रत्येक कामाचेर आमची नजर आसतली. सो हे फावट जेन्ना तुमी रिपेअर करपाक वतले, हे फावट जेन्ना तुमी रस्तो करपाक वतले, जी एटलीस्ट ही टेंडरां जी काडल्या पळय त्या टेंडरांनी जर तुमी कामां करपाक वतले जाल्यार सांबाळून ते कॉन्ट्रॅक्टराची फालतूगिरी हे फावट आमी तुमची सहन करून घेवपाचे ना. जे नाका जाल्ले रोड फक्त ते वयल्या वर एक बारीकसो लेयर घालून जो रस्तो जालो म्हणून तुमी करतात आनी मागीर बिलां करून तांकां पयशे घालतात पळय, जी फालतूगिरी तुमी प्री मॉन्सून वर्काच्या नांवानूय केल्ली पळय, ही फालतूगिरी ह्या टेंडरान आमी करून दिवपाचे ना.
सो तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्नमेंटाक आणि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटाक आम्ही सांगपाक सोदता, जी टेंडरां तुम्ही आता फाटल्या 8 दिसांनी काढल्या ती टेंडराची कामां सारखी करून घ्या. जेई एई कोण त्या टेंडरांचे वर्क कंप्लिशनाचेर सायनी मारतलो त्यांच्या खातीर वॉर्निंग आसा ही. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नगरपालिकेच्या कामगारांक तात्पुरत्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाक आपणाक प्रपोजल धाडचे म्हूण शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. फोंड्यां नवे नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो. शारी उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हस्तुकी फोंड्या नवे नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे मंगळारा उक्तावण जालें. नगरपालिकेन तात्पुरत्या कराराचेर कामगारांक घेवपाक पालिकेन आपणाक प्रपोजल धाडचे म्हूण मंत्री उलयलो. वर्करांचो बी विशय आहा. आता त्यांनी उल्लेख केलो की आपल्याक काय वर्कर कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसार दिवपाक जाय. आमी ताबडतोब तुम्ही प्रपोजल धाडा, आमी धाडून दिता. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जर वेस्ट डिस्पोजला खातीर आणि इतर काही गोष्टी खातीर जर तुमकां खंय कमी पडटा आणि जर ह्युमन रिसोर्सीस कॉर्पोरेशनान तुमकां दिवंक शकना म्हणून सांगलेलें आसा, तर कांयच हरकत ना तुम्ही जर ते कॉन्ट्रॅक्टर घेतल्यात. आणि सरकारान फ्लेक्सिबिलिटी दवरपाची गरज आहा. आयज डेव्हलपमेंट कोण करता? आयज देशाचे प्रधानमंत्री ज्या तरेचे न्यू वर्टिकल्स जे हाडल्या त्या माध्यमांतल्यान आयज गोंया राज्याक आमकां पयशे येता आनी ते पयशे फुडें व्हरपाचो तेंच्या विचाराच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें सरल्या. आयज हांव म्हणू शकता की हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, पूण ते पयशे येता खंयच्यान? केंद्रान जे नवे वर्टिकल्स तयार जाता ते नवे वर्टिकल्सच्या माध्यमांतल्यान ते आयज प्रधानमंत्री पर्सनली ते मॉनिटर करता. तशेंच फोंड्या येवपी नव्या फिश मार्केट आनी भाज्यांचे मार्केटा विशीं रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्टा विशीं नगराध्यक्ष आनंद नायकान म्हायती दिली. त्याच बरोबर ह्या इमारती बरोबर आमचो जो हो रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आयज 5 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा, हितून हो जो प्रोजेक्ट येता तेका वॉकिंग ट्रॅक, भुरग्यांक खेळपाच्यो सुविधा सगळ्यो, जाणटे मनशांक बरे बसपाक, जावं मागीर फूड कोर्ट, एक 7-8 तरेचे फूड कोर्ट आसतले भितर. जे फिश मार्केट सामके एकदम खराब जाल्ल्या कारणान तेजी खरीच सामकी अत्यंत गरज आशिल्ली. रवी नायक सरा कडेन केली, तांच्यांनी ह्यो फायल फुडें व्हरून आमच्या अर्बन मिनिस्टरा कडल्यान सगळें करून घेतलें. आज तेजेय बीन फावंडेशन हे जवळ जवळ 12 कोटी वयर जे फिश मार्केट आनी जे भाजी मार्केट अशे दोनूच हे थंय आसतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरांत पंचामृता हेल्थीफाय.